बोर्डिंगान जिवो आसतना अशें सांगलें आमकां उगडास आसा 3 दीस जातच हा नव्यान जिवंत जातलो. तुका हांव दिववासतां. चलात आख्या संवसारांत वचात आनी जेजूचे शुभ वर्तमान परगोज करात. सगळ्यांक तुमकां आमी खुशाल बरीत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची परब आवडयता. आयज तुमकां दिसती पडटात असवणेची उमेदीन बरयली फिरगोज तरणाटी. गोंयांत पयलेच फावटी आयज आमी जिवो पास्काचो गूट हाचो देखावो केला. लायफ इनॅक्टमेंट ऑफ पास्कल मिनिस्ट्री. आनी ह्या देखाव्यान कितें भाशेन आमी जुदासाचें मरण तें पवित्र आत्म्याची येणे हें आमी दाखयलां. जायतो तोकूस घेवन हो देखावो आमी हांगासर तयार केला आनी लोकांक दाखयला. अदीक भुरग्यां पासत आनी जें कितें पळयलां तें अणभवून दुसऱ्यांक परगडूंक. फाल्यांच्या दिसाक आमी केले भाशेन जिवो तबल्यो लायफ डिपिक्शन ऑफ पास्कल मिनिस्ट्री वाड्या वाड्यांनी घेवन भोंवतल्यो. हाचे वरवीं सगल्यांक आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बरी खबर प्रगटा आनी तुमकां सगल्यांक आनीक फावटी खुशाल बरीत पास्कांची परब आवडयता. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद